mendirang Senyum itu jagunikan Sebenarnya bukti nurbit mana Pada ada tusuk Bina anwaran yakso Labu sangha tusuk Dunia tuja yang mendirang Senyum itu jatuh hilang Stuti tuji kai tawa itu benada Bukti nur bemana बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे जेजू ख्रिस्ताच्या रक्तान धुवन काडलेल्या भाव भयणी तुमकां मागता आमच्या मोगाळ बापाची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोवे आसो मोगाळ भाव भयणीनो तुमकां सुमेस्तांक ह्या पवित्र बलिदानाक मोगाचो स्वागत जेजू बाळकातावन आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर दराळ बेसावां लाभल्यांत मुख्य जावन फाटल्या म्हयन्यांत ही सर्व बेसावां सर आशिर्वादां आमच्या मोती गाडयां आमी हाडया आनी बाळका जेजूक आमी वंदिया प्राणाम आमचे अर्पिया आज ऑगस्टाची 1 तारीख लिगोरी मारिया अल्फोन्सो लिगोरी हाचे फेस्त आमी करता रिदम्तरिस्त मेळाचो तो स्थापक रेत्रे मुखांतर देवाचें उतर परगडच्या मुखांतर ताणें जेजू क्रिस्ताची वळख हेरांक दिली आनी लोकांचो बावाट ताणें जिवो केलो देवाचें उतर आमी स्विकार करन ह्या उतरां मुखांतर आमची जिणी मांडून हाडूंक आनी ह्या मुखांतर देवाचें बरी खबर पेल्याक परगटूंक जाय आसलो आदार आनी कृपा ह्या आमच्या सुम्या तावनात आमी मागून घेवया आमी बेटोवचें बलिदान देवाक मानूंच्याक आमचें उणेपण आमची अस्कतकाय त्या सोम्या मुखार वळखून घेवया आनी सोम्या लागचें बोगसाणें आनी कृपा मागया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भगवंसदान समकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो Sumia kakuta Sumia kakuta Krista kakuta Krista kakuta Sumia kakuta Sumia सर्वेस्परा काळा काळांच्या गरजां प्रमाणे मनशांक भावार्थाचे आनी मोगाच्या जिणेची देख दिवंक पवी सभे नवे नवे वीर तूं उपसयताय तुज्या धर्माध्यक्षा भाग्यवंत अल्फोन्साच्या पावलांनी चलोवन सोमेस्त मनशांच्या सोडणे खातीर उर्बेन वावरूंक आनी सर्गाराजां ताका मेळ्ळां तें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना
निर्गमान पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान फर्मायले परीस मोइजेन केलें. दुसऱ्या वर्साच्या पयल्या म्हयन्यांत म्हयन्याच्या पयल्या दिसा निवास उबो केलो. मोइजेन तो निवास उबो केलो. ताणें ताची पेडां दवरलीं, चौकट्या उबे केल्यो, पाटयो बसयल्यो आनी खांबे उबे केले. निवासाचेर पड्डो सोडयलो आनी तांबाचें दापान ताचे वयर घालें. सर्वेस्परान मोइजेक फर्मायले प्रमाणे हें केलें. उपरांत ताणें सोल्ल्या शासन घेवन पेटयेन दवरलें. पेटयेक दांडे घाले आनी पेटये वयर कृपाशान बसयलें. पेट निवासा भितर व्हरून दवरली आनी ताचे पड्डो घालून सोल्ल्या शासनाची पेट लिपयली. सर्वेस्परान मोइजेक फर्मायले प्रमाणे हें केलें. तेन्ना एका कुपान जमाते तांबू दांपलो आनी सर्वेस्पराची महिमा निवासांत भरली. जमाते तांबांत भितर सरूंक मोइजेक जालें ना, कित्याक खूब ताचेर रावतालें आनी सर्वेस्पराची महिमा निवासान भरून आसताली. जेन्ना खूब निवासांतल्यान वयर सरतालें तेन्ना इस्रायल परदा आपलें पैन सुरू करताली. पूण खूब वयर सरानातल्यार तें वयर सरा पर्यंत मुखार वचनातलीं. सर्वेस्पराचें खूब दिसाक निवासा वयर रावतालें आनी राती तातूंत उजो आसतालो. आनी तो इस्रायलच्या सगळ्या घराण्यांक तांच्या आख्ख्या पैना वेळार दिसतालो. देवाचें उतर हें. दरबाराच्या आमच्या देवारा या सर्वेस्परा मुगमाय पास कितलो म्हाका मंदिरासो तुज्या. दरबाराच्या आमच्या देवारा या सर्वेस्परा मुगमाय पास कितलो म्हाका मंदिरासो तुज्या. सर्वेस्पराच्या हांगां रावूंक हांव चढत्रिता. संतोश बरी जिवान मोच्या ओबळिकाची गायता. दरबाराच्या आमच्या देवारा सर्वेस्परा मोगमाय पास कितलो म्हाका मंदिरासो तुज्या. गिरबोवच्यांक मेळटा भिडा तुजे देवे दिसशी. पारव्यांक थंयसर आसा कोटे हाडच्याक पिलां आपली. दरबाराच्या आमच्या देवारा या सर्वेस्परा मोगमाय पास कितलो म्हाका मंदिरासो तुज्या. दरबाराच्या आमच्या देवारा या सर्वेस्परा मोगमाय पास कितलो म्हाका मंदिरासो तुज्या. सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय. सर्वेस्परा जय जय. सोम्या दिवया मेटा प्रकाश बावातीची उतर तुझे सोम्या दिवया मेटा प्रकाश बावातीची सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो.
मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू लोका जम्या लागीं म्हणालो, सर्गींचे राज एका जाळा परी. ते दर्यांत उडयतस सर्व जिनसाची मासली तातूंत सांपडटा. जाळ भरल्या उपरांत ते ओडतात आनी वेळार बसून मासली विंचतात. बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. त्याच परी घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. देवदूत वेतले आनी खोट्यांक बऱ्यांतावन वेगळें करून उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. तें जातलो विळाप आनी दांत किर्लोणी. हें सगळें तुमकां समजलें मूं विचारलें जेजून. वय जाप दिली ताणी. तो तांकां म्हणालो, तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राजा विशांत शिकोवन घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक घर दन्या बरी, जो आपल्या भांडारांतलें नवें आनी पोरनें भायर हाडटा. देवाचें उतर हें. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आर्विल्ल्या काळार वैद्यकीय क्षेत्रांत जायती प्रगती जाल्या. आदी म्हाका मनशाक एक कडेन पिडा आयली जाल्यार त्या मनशाक वाचूंक कसलेच अवकाश नासले. पूण आज आस्पत्रेंत जायतो पिडेस्त आसा आनी थंयसर परिणीत डाक्टर आसात. तांच्या शिकपा मुखांत्र बुदवंतकाय मुखांत्र मनशाक लांब आवक लाबोवंक कारण जालां. ह्या दिसांनी ट्रान्सप्लांटेशन ह्या मनशाक अंगांक नवें कशें करचें ही विधानाय आमकां थंय हांगा आयकोंक आनी समजोवंक मेळटात. किडनी ट्रान्सप्लांटेशन ह्या किडनी कशी करची, ह्या लिवर ट्रान्सप्लांटेशन लिवर कशी करचें, बायपास सर्जरी ह्या काळजाची कशी, आनी ह्या दिसांनी इंटेस्टायन ट्रान्सप्लांटेशन आनकिडी कशी करची असल्या विधाना मुखांत्र मनशाचें आवक 100 वर्सांच्या की चड जावंक पावलां. निजाकी दादोसकायची गजल. थोड्या तेंपा आदीं अमेरिकांत एक नवेंच एक ट्रान्सप्लांटेशन कशी करचें एक घडीत घडलें. एका स्त्रियेन आपल्या कानांत मोबायल ट्रान्सप्लांटेशन केलें आनी हें करून कारण आसलें. ही स्त्री रियल एस्टेट एक काम करताली, म्हणजे जागो विकचो, मोलाकाण घेवचो आनी हेरांक दिवचो, घरां मोलाकाण घेवची विकची असलें काम करताली. आनी एक दीस त्या स्त्रीयेक ऑस्ट्रेलियांतावन एका बिजनसमॅनान एक फोन कर सांगलें मोबायलाचेर, म्हाका एक बरें एक घर जाय जे रावंक. हांव ऑस्ट्रेलियांतावन अमेरिकाक थंयसर मायग्रेट जाता, थंयसर येवन रावता. म्हाका सुमार इंडियन करन्सी सुमार 20 करोडांचें एक घर जाय जय अशें म्हणून ताणें सांगतना तिका सोमा आयकल ना. ताणें फोन कट केलें आनी हो व्यापार ताणें आनी एका मनशाक लागीं सांगलो. आनी त्या मनशान आनी एका मनशा अमेरिकांतल्या आनी एका रियल एस्टेट मनशान व्यापार ताणें काण गेलो. त्या मनशाक ऑस्ट्रेलियाच्या मनशाक जाय जाल्लें घर ताणें पळयलें आनी अशें बिजनेस जालें. आनी ह्या वरवीं त्या स्त्रियेक पयलें कोणें मोबायल काणी आयकल्लें की त्या स्त्रियेक सुमार भारताचे 50 लाख नस जालो, तितलें तिका कमिशन मेळटा आसलें तें चुकलें. हें कारण तें मोबायल तिका सारकें आयकोनातलें. एक 5 ते 10 सेकंदाचें हें उलोवणें तिका सारकें आयकनातल्यान तिका नस जालो. देखून तिणें चिंतलें असलें अडकळी आडोवचे खातीर आपल्या कानाकच तिणें एक मोबायल
बसयलें ट्रान्सप्लांट केलें आतां दिसाची 24 वरांय तिका मोबायल आयकता खंय आनी ह्या मुखांत्र तिका बिजनेस बरें जाता तिचें जिवन चिंतपी वाडलां कोणें म्हळें की तिका ते मोबायल ट्रान्सप्लांट केल्लें पळयत आसतना तुका खेप पाटें जाल्लें बरी बगता म्हूण सांगून ती म्हणाली की खेप पाटें जावं दी या दुदी जावं दी म्हाका बिजनेस जाल्यार जालें ती खुशी आनी लोक दोशी सामान्य एका मनशाच्या चिंत उलोवण्या वरवीं ह्या उलोवण्या आयकनातल्या वरवीं एका स्त्रियेक कितलो नस जालो म्हणलें हें घडीत आमकां सांगता मनशाचें उतर सारकें आयकनातल्या वरवीं मनशाक कितलो नस जाता जाल्यार देवाचें उतर आमी आयकनातल्या वरवीं आमच्या जिवितांत कितलेशे फावटी नस जायत की तो नस जावंक पुरो ह्या जाता म्हणलें आमी चिंतयत देवाचें उतर सारकें आयकल्या वरवीं मनशा जिणेंत कितें बदलावण जाल्लें म्हणलें आमी समजप येत दाखल्याक हांवें सांगचें जाल्यार मोरये मायेन देवाचें उतर आयकलें तिच्या काळजांत तें रंबयलें आनी ह्या मुखांत्र ती देवाच्या पुताची आवय जावंक पावली संवसाराच्या सोडवणदाराक आपल्या कुशव्यांत घेवंक पावली संवसाराक एक नवेंपण वर्तेंपण दिवंक पावली साऊल क्रिस्तांवांक कश्ट दितालो दमास्काच्या वाटेर तो आसतना जेजू ताळो ताका आयकता आनी म्हणटा सावला क्रिस्त हांव जेजू तुजे लागीं उलयतां तें उतर सावलान खाण गेलें आपल्या काळजांत आनी तो परिवर्तन जालो नवो मनीस जालो त्या दिसा तावन ताणें क्रिस्ता खातीर वावरूंक सुरू केलें सगळी ताची जिणी क्रिस्ता खातीर आनी जेजू क्रिस्ताचो येदो व्हडलो आपोस्तोल जालो की ताचे मुखांत्र पवित्र सभेंत व्हडली क्रांती जाली नवेंपण आयलें जायत्या गांवांनी मिशनरी जावन तो गेलो मिसांव काम केलें लोकांक ताणें जेजू तें फाटीं परतलें आनी अशें संवसारांत अजाप जालें भाग्यवंत मदर तेरेसा कोलकाता तावन दार्जिलिंग त्या गांवाक पैण करच्या वेळार ती रयलार आसतना जेजूचो ताळो तिका आयकलो वस दुबळ्या धाकट्यां खातीर निर्गातीं खातीर संवसारांत तांचे म्हळें कोणूच ना त्या दुबळ्यां खातीर तूं वचून वावर कर भाग्यवंत मदर तेरेसान हें उतर स्विकार केलें आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे तिणें हें मिसांव आराम केलें आज सुमार 125 राष्ट्रांच्या की 30 राष्ट्रांनी मदर तेरेसाची खोबेंतां आसात निर्गतिकांक दुबळ्या धाकट्यांक ती कुमोग करतात ह्या मुखांत्र जेजूचें मिसांव मुंद आसून वेता मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या घडीता मुखांत आमकां कळटा देवाचें उतर मनशाच्या काळजांत घेतिल्लें ह्या मनशा काळजांत तें स्विकार केल्लें कितल्या रितीन तें परिवर्तन जाता बदलता आनी मनशा तें बरो फळ हाडटा म्हणलें आमकां समजता सामान्य रितीन आमी वाचचें ह्या उलोवंक जाल्यार एक भुरगें इस्कॉलाक गेल्लें बरें शीत दिवन आयकता जाल्यार त्या भुरग्याक ताणें ताच्या मेस्त्रीन शिकयलें समजता आनी तें भुरगें ताच्या परिक्षेंत बरें मार्क्स काडून जिणेंत यशस्वी जाता आमकांय हर एकल्याक हेरांनी आमचे लागीं उलयता आसतना आमी आयकूंक जाय वी हॅव टू लिसन आमी खाली कानार आयकुचें हियरींग मात न्ही लिसनींग म्हणटा आमी म्हणजे तें आयकल्लें आमच्या मतींत आमच्या जिवितांत तें परिणामकारी करूंक जाय परिगत करूंक जाय बदलावण करूंक जाय आनी त्या वेळार मात्र आमी बरेपण जोडटले हांव आमी माहाय जोडटले हांव जिणेंत कांयपणी बदलावण करूंक शकतले हांव जेजूचें उतर लोकांक आयकलें पूण जायत्यांनी तें स्विकार केलें ना थोड्यांनी मात्र स्विकार केल्लें आनी स्विकार केल्लें 30, 60 आनी 100 वांट्यांनी फळ दिवंक लागले हे आयकल्ले मनीस खंयच्या वर्गाचें म्हणलें आमी समजून घेवया 4 वर्गांचे मनीस थंयसर आसले पयलें तें बी मेरेर पडुल्लें म्हणजे ते मनीस कोल्ड हियरर्स या कोल्ड लिसनर्स चाप्पे आयकोवचें म्हणजे देवाचें उतर येता आसतना ते माथ्या वयल्यान ह्या खाना भायल्यान उबोन गेल्लें तांकां तें मोती भितर गेलें ना आनी ह्या मुखांत तें तांकां समजलें ना आनी असल्या मनशांक आमी चाप्पे म्हणटा आमी कित्याक थंयसर तांकां समजोंक समजलें ना या कांय परिणामकारी जालें ना तें तसलें बी मेरेर पडल्या बरी आनी तें सुकण्यांनी खावन व्हेलें
सुकणांनी तें केलें. आनी दुसऱ्या वर्गाचे मनीस सुपरफिशियल लिसनर्स खातीर वयर कांय पोंदाना. हे मनीस देवाचें उतर आयकतात, कांय पुणी बरें करया, कांय पुणी हेरांक कुमो करचें, या समाजीन बरें करचें चिंतप तांच्या मतींत आयिल्ल्या वेळार हेर समस्या तांकां मेळटात. कुटुंबाचे समस्ये, या बिझनस समस्ये, या हेर लोकां मदें घुसपड हें पळयत आसतना हें कांयच नाका. हें सुपरफिशियल खाती वयर आसले वरवीं सगळें ते विसरतात, आपल्या आदल्याच पाटी सालीक ते वेतात. आनी असलें बी खडपार पडले बरी ताका पाळ वचोनात. तें गडयेन किर्लता, तें शेळ आसली पूण पाळा वचोंक नातले वरवीं तें सुकोन वेता. असलें देवाचें उतर मनशा तें कांय परिणाम करूंक शकना. तिसऱ्या वर्गाचे मनीस जावन आसात कन्फ्युजींग लिसनर्स, ह्या घुसपडेचे आयकोवचे, घुसपडीन आयकोवचे. देवाचें उतर आयकतात पूण जिणेंत कितें करचें म्हणलें घुसपड. थोड्या दिसां आदीं एक कॉर्पोरेशनचो अधिकारी म्हजे लागीं आयिल्ल्या वेळार हांवें ताका उलयतना सांगलें, तुमचो अधिकारी, तुमचे लोक काम येयली, लोकां पयशे खाण गेल्या शिवाय काम करिनात. कितें तांकां सांबाळ मेळनांगी, या सांबाळ मेळ्ळें पावनांगी. असलें भ्रश्टाचार करून कित्याक तें लोकांचें समाधान पाड करतात. आनी तो अधिकारी जाप दिवन म्हणलो, त्या खामेल्यांक बरें करीत जाय म्हणलें एक आशा आसा, पूण पयशे पळयत आसतना सगळे ते विसरतात. तांची मत सगळीच पिसांतूर जाता, कन्फ्यूज जाता. आनी अशें वर पयशे मेळ्ळ्यार मात ते काम करतात, ह्या कामच करिनात. देवाचें उतर मनशाच्या जिणेंत पावल्लें तांकां तें घुसपड आयता. म्हणजे देवाचें उतर घुसपड आयना पूण तांचे संवसारी राटावळी घुसपड आयता. अशें ते कन्फ्यूज लिसनर्स जातात. आमी असलें बी झाडां कांट्या मदें पडुल्लें तें ताका अडचण धरलें आनी तें फळ दिवंक शकलें ना. पूण चवथ्या वर्गाचे लिसनर्स आसात, आयकोवपी आसात, ते जावन आसात अपरायट लिसनर्स, म्हणजे प्रामाणीक आयकोवचे. देवाचें उतर तांकां आयकता, की आयकलें तांचें काळज जावन तें रिगता. कांय पुणी बदलावण करी जाय, कांय पुणी आपल्या जिणेंत जिवेंक बदलावण तरान जियेज म्हणली एक आशा तांच्या मतींत येता. आनी ह्या मुखांत्र तें देवाचें उतर तांचें तें फळ काडटा, फळ दिता. थोड्यांक 30 वांट्यांनी, थोड्यांक 60 वांट्यांनी आनी थोड्यांक 100 वांट्यांनी. आमच्या जिवितांत आमकांय बरो फळ मेळोंक जाय. आमी हे अपरायट लिसनर्स, प्रामाणीक लिसनर्स आमी जावंक जाय. त्या दाडा मात्र 30, 60 या 100 वांट्यांनी फळ आमकां लाभतलो. 30 वांट्यांक आमी तृप्ती जावचें नाका, आमकां 60 आनी ताच्या चड 100 वांट्यांनी फळ लाभूं दी म्हूण मागया. इसाया प्रवादी देवाच्या उतरा विशयी अशें म्हणटा, देवाचें उतर मनशा थंय पावल्लें, तें उतर मळबातांत पडच्या पावसा बरी. कसो पावस मळबातांत धरणी पडिल्लो, धरण भिजयता, बियाळो किर्लायता. मनशां तशें मन जातीक उदा तशें काणव दाखयता आनी बरो फळ दिल्या शिवाय फाटीं वचना. तशें प्रामाणीक रितीन तें देवाचें उतर स्विकार केल्लें, तें मनशाक तें फळ दिल्या शिवाय तें फाटीं वचना. खंडी जावन तें फळ दिता, मनशा तें नवेपण हाडटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या भारतांत आमी केवल 2 या 2.5 2.5% लोक मात्र. तरी पूण आमच्या भारतांत जाल्लें बरेंपण आसा. सुमार 60-70% क्रिस्तांवांचें. जावं पुरो वैद्यक क्षेत्रांत, भलायकी क्षेत्रांत, जावं पुरो शिकपा क्षेत्रांत, ह्या सामाजीक वावरांत क्रिस्तांवांचें मेतेरपण 60-70% आसा. हाका कितें प्रेरण? देवाचें उतर. आमचे मिशनरी परगांवांत तावन, युरोपांत तावन, इतर गांवांत तावन आमच्या गांवाक आयले. दुर्बळ्यां मदें, साद्या मोलें, नेमून जाती मदें रावून तांचेंच काण तांणी खावन ह्या कठीण धगाक, ह्या वातावरणाक ते होंदोन रावले. देवाचें उतर परगट केलें. कित्याक देवाचें उतर तांकां आयिल्लें बरेंपण करून तांकां प्रेरण दिता. देवाचें उतर परगट करून तांकां प्रेरण दिता आनी आपलो जीव सयत करसून तें देवाचें उतर परगट करतात.
ह्याच दिसांनी आमचो गोळी बाप आनी 6 जण मिशनरी सामे देशी गेल्यात. टांझानियाच्या सामे देशांत थंयसर सुवार्ता प्रगट करूंक त्या दुबळ्या लोकां मदें, अशिकपी लोकां मदें, नेणट्या लोकां मदें देवाचें उतर प्रगट करूंक खंडी जावन आमच्या वडिलांक, देशाच्या वडिलांक हेंच प्रेरण लाभलां. देवाचें उतर तांकां आमच्या गांवांत अनेक गांव वचून देवाची शुभ वार्ता प्रगट करून सोम्यास उजवाड प्रगट करून तांकां फरमायलां जाल्यार खंडीत जावन हें उतर तांकां तांच्या जिवितांत नवेसांव हाडूंक शकलां. मात न्ही त्या पयशिल्ल्या गांवच्या आफ्रिकाच्या साद्या लोकां मदें खंडीत जावन बरेपण हाडूंक शकतलें. मादर तेरेसा अशें म्हणटा, तुजें ह्या संवसारीक जिवीत अंत जावन सर्गाच्या बागलाक पावता आसतना देव तुज्या लागीं कितें विचारता, या कितें तुज्या लागीं सवालां घालता. तूं कितलें शिकलाय, या तुवें कितलें जोडलाय, या तुजें तावन कितलें तुज्या कुटुंबाक तुवें दिलाय, हें तो विचारचो ना. बगार तो म्हणटलो, हांव भुकेल्लो तुवें म्हाका खावंक दिलाय, हांव तानेल्लो तुवें म्हाका पिवोवंक दिलाय, हांव बंदेंत आसुल्लो तूं म्हाका पळोवंक आयलाय, हांव आस्पत्रेंत आसुल्लो तुवें म्हजी भेट केल्याय. ये म्हज्या बापाच्या राजांत तुकाय वांटो आसा, तूं वांटेली जा. देवाचें उतर मोगाच्या भावा भयणींनो आमकां लाभलां. देवाचें उतर आमी प्रामाणीक तरान आमी स्विकार करया. हें देवाचें उतर आमकां मेळिल्लें आमची जिणी बदलावण करून दी. ह्या मुखांत्र पेल्यातय बरेपण हाडून दी. देवाचें उतर आमकां समेस्तांक हे कुटुंब जावन बांदून हाडून दी म्हणून ह्या मिसा वेळार मागया. आमेन. Adonaiya, tuja payanturi, kita kaca kasih, kaisami, dikata tuji kaji, pagi mata तुझे लागी पातिनी मागी मुका सभा कियाय तुहे दिवु आमका जीवित नवे बेठय तावास जीवन आमचे उद्यावायना सुवे Bapa Adonaiya Tuja payanturi Itu saja kasih Amci kaisami Gimakan tuji lagi पाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. भोव खनवाळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान भेटयतना भगवंत अल्फोन्स आपणाची तुका भेटवणी करतालो. तशेंच आमी तुका मानता तसली तुज्या मोगाची बली जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून आमच्या काळजांनी तुज्या मोगाचो उजो पेटय आनी आमकां पवित्र कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो अल्पोन्स मारियाले गोरी तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रामूंक तुझ्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां दय दिता ताची शिकोण आमचें गिन्यान वाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता Puviter para susurve surtu Surkani sumsa Bula tuja vibhava Musirki tuka cucu Surve surace naviye tata kacu Musirki tuka cucu बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र म्हणावी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची तेच परेन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात Bawarta so good purgatuya Tuja kursa ani punajiwan punaburi Tuwe amka surimai sumia Sumsaracha surgunara Anti surguntu बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडुण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा लुईस पावलमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टगतेंत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दायक म्हणावी मागता आमकां मर्यादेवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदूतां भगवंत अल्पोन्स मारियाली गोरी आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मायमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना
कोणा खातीर आमची मागणी आमी बासायल्यान तांचे खातीर आनी सांगातास आमच्याय गरजां खातीर सोम्या लागीं मागोन आमच्या सोम्याचे मागणें आमी आतां सांगाता म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षितांव तशी आमची पदकां वगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवणदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशानात रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सोवे आसो. माय मोगासान एकवट असो गुत सावन एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाचे शिडये सुंदराचे पाप करतले आमची का करता. देवाचे शिडये सुंदराचे पाप करतले आमची का करता. देवाचे शिडये सुंदराचे पाप करतले पळया हो सावन आसा जेजू क्रिस्त आपल्या उतरां मुखांत्र आनी संगातास्त्र आपल्या मासा रक्ता मुखांत्र आमकां तो पसता आनी घटाय दिता. ह्या सोम्याच्या जेवणाका पयल्यान आमी सर्व सुभागी. सोम्यात भितर आमचे म्हाका फावना पूण त्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत म्हाका ससणीच्या जिविता समान. मोचे राखून असा सुन्हा तुझ्या येण्या उतरिकाना लाले नसा दुनिया तुका सेवच्या काळीस मोचे राखून असा सुन्हा तुझ्या येण्या उतरिकाना राखून असा सुन्हा तुझ्या येण्या. अंकाराच्या जिवितांतल्या प्रकाश तुझो पांक सुगीच्या त्या जीवनाक तुझ्या सुम्या म्हाका बस काळीस मोचे राखून आसा सुन्हा तुझ्या येण्या रत्रिकाना लाले आसा तुझ्या तुका तुझ्या. तुझ्या जीवधाकारा जीवित म्हाका लाभो संसाराच्या सोडून दारा
각막한 밥을 가리스 모제 라쿠나사 수냐 투자 이냐 으트리칸 앙 라림 나사 드리야 두카 실자 Waktu sumya baca wici Bapa sesui pauci Waktu hiku ciwi taci Sasni ciwi taci Kalis moce raku nasa Sunga putya inya Ratri kanga nalim nasa Sunga pupa silca प्रार्थुया भौमगाळ बापा तुवें भाग्यवंत अल्फोन्साक ह्या वर्त्या गुटांचो विस्वासी मनियारी करून जाणवायन आनी मोरबेन भरलोय ही तुजी उंच मोलाची देणी दिसान दीस घेवन तांचो चड आनी चड फायदो जोडूंक आनी सासणाच्या सासना तुका वाखाणूंक आमकां फावो कर म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा प्रागाच्या बळका जेजूचे नवें मनशांच्या भुरग्यां संगत रावनसो म्हजो संतोष म्हणटा आसो मी जेजू मनशांचो इज जावनची येलो सतरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो पिडाक गूण करून दैवी वयस म्हणून हांव ताका फावो जालें नेनरां शिकलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशा दितां आतां आमची सर ते सवा जेजू बाळकाच्या पांयां तळा आमी दवरल्या आमच्या कुटुंबांत पिडेस्त भाव भयणी आसा तर तांचें नांव काडून जेजू बाळकाक आमी समर्पण दिवया जेजू बाळकाची दैवी सकत तांचे थंय वळोवन दी आनी तांकां बरी भलायकी पाटी मेळोवन दी म्हणून आमी मागया आमचेच खातीर आमी मागया आमच्या मती समाधानान तर टेन्शन आसा तर हर एक कांदी आमकां कडक एदुरसोनी मेळटा तर जेजू बाळक आमचेर बेसांव घालून आमकां संतोश समाधान लाभून दी म्हणून आमी मागया तांकां भुरग्यांचे देणे लाभून दी म्हणून आमी मागया आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागया शिकून बरी मोत तशेंच शेगुणांनी वाडोवन दी म्हणून आमी मागया काम नासतना सबार जावन वळवळटात तांकां बरें काम लाभोवन दी म्हणून आमी मागया सबार जाणांनी आमकां मागोवंक सांगलां तांच्या खातीर आतां आमी मागया हांगासर सबार त्या सवा आयल्यांत विविध गरजां खातीर ते मागतात तांचेर जेजू बाळक आशिर्वाद घाल तांचे मागणी स्विकार करून दी म्हणून आमी मागया तशेंच जेजू बाळकाच्या सर भक्तीक बसत आमी मागया प्रार्थुया ए भगिवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पिताऱ्या वगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दी उखललो आसता तुका पतयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयनायक आनी तुज्या बेसवानी बरो आमेन
आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगळें जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगळें जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगळें जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान बरे कृपेन बरोले संग तुजे संगत आस्त्री आमते तूं सदी पॉळच्या कुसचे जेजो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. 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 महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसोंका आमचे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांक घालण्याक आमचे मागणी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांक घालण्याक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ए अजपांच्या चिसांचे ए काकूळ तुजे दीस काल म्हण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमतेन बरोवलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकासूं दी आनी इतल्या अत्रगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वेले सर कश्ट निराश पावन तुजी कुमोक आनी बुजोवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्मा सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन. हे घडी मौन रावन जेजू बाळकान दिल्या सर उपकारांक तसो उपकार आतां आमी बावडया. हे भोव उदार बळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या देवड्या उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळती आमी वर्णितला. तूं जावन आसा आमचो देव आनी समा. तुमची सगळी पत्तेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आच्या पंचा इमाजी बरी पात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणां मान दिवन दी आनी तुजी कळण्यांतली देवी मजत सोडून दी. जती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू आमेन. आतां आमी जेजू बाळकाचो आशिर्वाद घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवाय रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेनची येता राज करता ससनाच्या ससना. देवा आमच्या बापाचे आनी भुरग्यां थंय आपलो मोग दाखयला ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळ्यांचो मोगाचे न्हू. देवाचो पूत आमचो स्वामी बाळक जावन संवसारांत आयलो. तो जनवायन प्रायन आनी कृपेन देवा आनी मनशा मुखार वडत गेलो. ताणें भुरग्यांक मोगान घेतलें तांकां आशिर्वाद दिलो. तांचें ओटपण मानून घेतलें तितलेंच न्हय देवाचें रासतल्यान ती आदर्श कशी दिली. आज ह्या भुरग्यांक तशेंच आमच्या कुटुंबांत आसल्या सर भुरग्यांक देवाक आमी सांबाळपण दिवया आनी देव तांचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून आतां आमी मागया. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. सर्वेस्पर तुमचे सगळ्यांचो सामर्था प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून आद दवरचे खातीर लोकांनी तांकां तांचे सरशी हाडली. पूण हाडिल्ल्यांक शिसांनी बेश्टायलें. हें पळोवन जेजू भोव चड नांव कशें जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणलो ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशेंक सोडा. तांकां आडय नाकात कित्याक देवाचें राज तसलें सय. सत हांव तुमकां सांगता
जो कोण देवाचें रास एका ल्हान भुरग्यां परी मानून घेना ताका तातूंत रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पोटलून धरली आनी तांचेर आपले हात दवरना तांकां आशिर्वाद दिलो. देवाचें उतर हें पाकांनी तुका क्रिस्ता आपलो पाटलाव करतल्या समेस्ता सर्गींच्या राजान भितर सरच्याक आमच्या सोम्यान भुरग्यांचें सादेंपण आनी बळेपण एक शेत कशें घालें. त्या सोम्या जेजू कलतेपणी आमची मागणी उबारुया. तुमची जाप सोम्या भुरग्यांतय तुका वळखून घेवंक आमकां शिकय. सुमया भुरग्यांक आमकां वळखून आमकां शिकय. सोम्या जेजू अवकारितां जल्मान भुरग्यांचो बेस्त तुवें पवित्र केलोय. ही भुरगीं तुजी देख घेवन जानवायन प्रायन आनी कुरपेन वाडयेचें कर म्हूण आमी मागता. सोम्या भुरग्यांतय तुका वळखून घेवंक आमकां शिकय. मोगाळा बापा, तुजो पूत जेजू ल्हान आसतना सर जानवायन स्पिरितान वाडलो, तशेंच ह्या भुरग्यांक त्या जानवायन स्पिरितान वाडय म्हूण आमी मागता. सोम्या भुरग्यांतय तुका वळखून घेवंक आमकां शिकय. मोगाळा बापा, ह्या भुरग्यांक तांच्या कुटुंबांत जाय असो मोग जाता बरें शिक्षण आनी उत्तेजन वडिलांतान लाभशें कर म्हूण आमी मागता. सोम्या भुरग्यांतय तुका वळखून घेवंक आमकां शिकय. मोगाळा बापा, ह्या तुज्या भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायक आनी वडिलांक मानान आनी गांवरान लेखून आदार दी म्हूण आमी मागता. सोम्या भुरग्यांतय तुका वळखून घेवंक आमकां शिकय. दयाळा बापा, गर्भपात आनी बाळ समार उणो जावन हर एका भुरग्यांक संवसाराचो उजवाड पळोवचें भाग फावो कर म्हूण आमी मागता. सोम्या भुरग्यांकय तुका वळखून घेवंक आमकां शिकय. ही सर मागणी देवाक समर्पण दिवन जेजू शिकल्या मागणें आतां आमी म्हणोवया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जा, तुजें राज समकय, तुजी खुशी सगळें जाता तशें संवसारांत आसा. आमचो दिसपडतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता जशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. प्रार्थया. तुवें तुज्या पुता जेजूक मनीस जावन ह्या संवसारांत धाडलोय आनी तूं आमचो मोगाळ बापय आनी आमी तुजी भुरगीं म्हूण कळयलें. तुज्या पुता जेजून भुरग्यांक आपल्या वेंग्यान घेतलें आनी तांकां आशिर्वाद दिलो. ताच्या जिवंतपणांतय तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केलाय आनी पवित्र आत्म्याच्या देणे नेटयलाय. आज ह्या भुरग्यांचे तशेंच आमच्या कुटुंबांतल्या सर भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां सर पिडे शिड्यांतलें, वायटा विघ्नांतलें, खंयची दुखांतलें, देवसराच्या पासांतलें, खोट्या स्पिरितांतलें निवार म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. तुज्या पुता जेजूची देख घेवन तांणी कुडीन जानवायन देवाच्या कुरपेन वाडोवंक तांकां तुजो आदार दी. भुरग्यांच्या आवय बापायचेर तुजी सुभाव आशिर्वाद वत. भुरग्यांक गरज आसा मोग, बरें शिक्षण, उत्तेजन आनी मार्गदर्शन तांचे तान मेळचें कर. अशें नाजरेंतल्या भाग्य कुटुंबा भशेन तांचें कुटुंब फुलोवन त्या मुखान तुका महिमा देशांत तांचें तुजें बेसांव घाल. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. जेजू पायका आमचे पेसांगा आयक आमचे मागणी. जेजू पायका आमचे पेसांगा आयक आमचे मागणी. मागानी तुमी घेतल्या भासयले सोम्या तुवें घेवन आयल्या या वेळीचे आ दान आमकां तुजे कृपे सोबे. जेजू पायका आमचे पेसांगा आयक आमचे मागणी. जेजू पायका आमचे पेसांगा आयक आमचे मागणी. मुगाळ पुत्रा सोवेन आमकां मोरी आशिर्वाद दी आमकां.